दुसरें म्हटल्यार वोड दा अपराध बोगशिता पळय तो. वोड दा सोर्वेस्पराची आज्ञा पालुना म्हणून सोर पदवेदाराचे पळय ते आसा पळय तें सारकें करूंक ना. त्रासान पडले आनी सांकल्यांनी ते बांदून आसलोले आनी काळोखाच्या आनी मोडणाचे सावळेन बसोन कित्याक ते सोर्वेस्पराचे उतराचे विरुद्ध चल्ले आनी सोर पदवेदाराचे उतराचे आड केले तेन्ना ते कोश्टान सोकला पडले आनी आपटोन ते सोकला पडले आनी आदार नासलो. ह्या उतर आमकां कितें दाखयता? ज्या सोर्वेस्पराची आमी सेवा कोत्ता एके वाटेन तो सारको मोगाळ सोर्वेस्पर आनी दुसरे वाटेन तो पवित्र. आमचो सोर्वेस्पर कोण? तो पवित्र, तो पवित्र, तो पवित्र. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचो सोर्वेस्पर जो पवित्र तो पातकाक बेश्टें चालतें घेयना. आमी जी मनशां आसा पळय आमचे भितर एक स्वभाव आसा, पातकाक आमी ओलखी घेतात. आमी तें सारकें चालतें कशें कोत्ता. आमी फोटी मारतात आनी चालतें कशें आमी कोत्ता. सारकें सोंपेपणी आमी फोटी मारता. अशें तोंडाक येता पळय आमी कितेंय उलयतात. आमच्या उतरा वरवीं दुसऱ्याक आमी दूख दिता. चालते आमी कोणाकूय फटयतात, कोणाचो पासून आमी घात घेता, अन्याय कोत्ता. चालते कशें आमी कोणाकूय त्रास कोत्तात वो कोणाकूय आमी थिंगासोर इम्प्रेस कोत्तात आनी चालते आमी कसलेंय वायट कामां कोत्ता. सारकें सोंपें कशें आमी पातकां कोत्ता. आतां तुमी म्हाका आयकात, जोरी तुमी पातकां कोत्ता ती करीत राव जाल्यार एक संवय जाता. तें सारकें न्हय तें. पळय एकूच काम आमी तें पोतून पोतून करता तें मागीर एक संवय जाता. तें मागीर कितें जाता? तें सोंपें जाता. पळय सायकल शिकपाक तुवें जायती मिनत केला आसतली, जायती मिनत तुवें केला आसतली. आनी सुरवातीक पळय तेन्ना हांव सायकल शिकतालो पळय चलयता हांव एका गटारान पडलो. हांवूय ते खंयेन पडलो आनी सायकलूय पडली. आनी लोक धांवन धांवन आमकां साल्वार करूंक आयलो. ते येयल्या उपरांत हांव ते वावेन बुडटालो आनी हात पांयार हांव मारतालो. कोणें कुशीक सावन म्हाका थिंगासोर हात दिलो आनी हात दिताच हांवें ताचो हात धरलो. ताणें म्हणलें सायकल वयता जाल्यार ती वचों दी. तुजो जीव साल्वार जालो तितलेंच पुरो. आनी ताणें हात धरून म्हाका वयर काडलो. पूण दुसऱ्या हातीन हांव म्हजें सायकल वयर काडटालो. अशें कित्याक हांव सायकल शिकतालो. ते म्हाका एका हातीन ओडटाले आनी दुसऱ्या हातीन हांव म्हजी सायकल ओडटालो आनी म्हजी सायकल बुडोवंक उपकारना म्हणून हांवें गोट दवरलेली. थोड्या लोकांक सायकल चलोवंक जायना कित्याक सायकल चलोवपाक थिंगा मेहनत करची पडटा. जायते फावटी थिंगासोर आमी पडटा, सारकें न्हय? पूण सायकल शिकल्या उपरांत मागीर सारकें सोंपेपणान आमी चलयता. सुरवातेक पळय जें पयलें अवघड आसा मागीर त्या उपरांत पोतून पोतून कोत्ता पळय तेन्ना ती संवय जाता. तुमी मानतात न्हू? आयज तुमकां पातक करूंक सोंपें जालां तेजें कारण तुमी जाणाव? तुमी प्रॅक्टीस कोत्ता म्हणून संवय जाला. यू आर प्रॅक्टिसींग सीन. सारकें सोंपेपणी तुमी कितें वायट कोत्ता ओ करूंक वेता, सारकें सोंपेपणी तुमी कसलें पातक कोत्ता ताचें कारण तुमी जाणाव कितें तें? प्रॅक्टीस. पासत फ्रेंड्स, जो भावार्थी आसा पळय तो सोंपेपणी पातक करचो ना. कितलें जाण हें मानून घेता पळय एक खरो भावार्थी सोंपेपणी तो फोटी मारचो ना. एक खरो भावार्थी आपल्याच्या त्या उलोवपान तो दुसऱ्या मनशाक थिंगासोर घाये दिवचो ना. खरो भावार्थी पासावणी दिवन मागीर फाटीं चलता तशें सारकें न्हय. खरो भावार्थी आपल्याची कूड अपवित्र करपाक सोंपें न्हय. खरे भावार्थ्याक आपल्याकूच अपवित्र करपाक सोंपें जायना. एका दिसा एक शिकारी आपल्या सांगाता एका तरणाट्याक तो घेवन वेतालो. हांव तुका कामाक वता. आनी कामाक वता आसतना तो कामाक वता आसतना सारको उंचामळीत आसलो आनी ताची उंचामळीत पळोवंक ताणें ताका विचारलें, तूं हे भशेन कित्याक उंचामळीत आसाय? वय हांवें वायट केलां, वय हांवें वायट केलां, वय हांवें कितें तरी वायट केलां. हांवें म्हजे आवयक फोटी मारला, वय हांवें फोटी मारला. वय कितें केलें? फोटी मारल्या. फोटी मारल्या म्हणून तूं इतलें टेन्शन घेवन तूं हिंगा चलताय? हांव फोटी मारिना आनी फोटी मारूंक कारो ना. फोटी मारप न्हय आनी फोटी मारप सारकें न्हय आनी तूं पासून फोटी मारिना तूं कितें उलयताय? तूं हांगासर कितें म्हणटाय? तुवें तुजे आवयक फोटी मारला म्हूण? हांवें फोटी मारला म्हणून टेन्शन घेतलां. आरे, ज्या बायले कोणें हांवें पळय लोगीण जाला पळय ताका सदांच फोटीच हांव मारता.
सोजमले न्हू? पळयल्या तुमी कितें म्हणटा तो म्हाजो भाव? तुमचे विशीं कितें म्हाज्या भयणानो? काजार जाल्या उपरांत तुमचे घोवा कडेन धाकटे धाकटे तुमी थिंगासर फोटी मारतात न्हू? सारकें सोंपेपणान तुमी फोटी मारता. त्या शिकारेन म्हळ्यार तूं सारको पिसो कसो दिसताय. आरे म्हजें लोगीन जालां पळय तेन्नासर म्हजे बायलेक हांव फोटीच मारता. म्हाका कसलें टेन्शन ना, म्हाका कसली भिरांत ना, म्हाका कसले त्रास ना. हांव नोको सर, फोटी मारल्या उपरांत तुका कसलेंच दूख जायना काय? हांवें एक फोटी मारल्या आनी हांव इतले त्रासान आसा पळय तेजें कारण कितें हांव नोको. आरे, फोटी मारीत तूं रावत जाल्यार न्हू, मागीर ती संवय जातली. ना सर हांव फोटी मारचना. आरे तूं हें कितें उलयताय? हांवें फोटी मारूंक उपकारना सर, हांवें म्हजे आवयक थिंगासर फोटी मारली. म्हाका टेन्शन जाल्लें आसता, हांव सारकोच उचांबूळ जाला. हांवें ती व्हडली चूक केली. आनी हे भाशेन तो व्हडल्या टेन्शनान आसलो. आरे हितून कांय व्हडलें टेन्शन घेवपाची कांय व्हडतें गावंक ना. ते भाशेन थिंगासर तो व्हडत्यान थिंगा हांसोंक लागलो. चड भुरग्यान म्हणलें सोजमलो सर. हां, तुका कितें सोजमी मेवली? सर, जोरी एका मोड्याक तूं आडीत जाल्यार आनी ताचे वयर तूं एक साक वो 2 साक तेजे वयर दोरीत जाल्यार त्या मोड्याक थिंगासर वेट कळटा काय? ताका कसलें दूख जाता काय? ताका तें वजें वो ताका वडपण जाता काय? आरे ताका कितें जातलें? आरे 1 साक 2 साक कांय जावचें ना. एक लॉरी पासून तेजे वयर गेल्यार ताका कांय कळचें ना. ह्या पासून सर तुका पासून कांय गमना. अशें म्हटलें. तूं कितें सांगूंक सोदताय? कांय न्हू सर. इल्लोसो पासून जीव तर आसो जाल्यार आनी कितें तो तुका तोपीत जाल्यार तो म्हणून तुका थिंगा दूख जाता. म्हणून तुका दूख जाता. कित्याक ताचे भितर जीव आसा म्हणून ताका ती दूख जाता. आत्मीक रितीन आजून पासून हांव जिवो आसा म्हूण सर, तें वायट केलां पळय त्या पासत म्हाका दूख जाता. मेलेल्या लोकांक दूखूय जातलें सर. हॅलो फ्रेंड्स, तुमी जिवी आसात जाल्यार मातसो चिमटो काडून पळयात. मातशें चिमटो काडून पळयात तुमी जिवी आसात काय. मातशें चिंतून पळयात. जोरी तर तुमी कितें वायट करता जाल्यार तुजें मन तुका दाखयता तें. आनी अशें जाल्यार दॅट इंडिकेट्स दॅट यू आर अलायव्ह. तूं आत्मीक रितीन आजून जिवो आसाय. थोड्या लोकांक भितर तांचो तसकोण तें कांयच ना. 10 वर्सांची ही खबर म्हजेशी एक असली गाडी आसलोली आनी ते गाडयेचें कितें खेरीत भाशेचें. तुमी जाणो कितें आसलें तें? हँड ब्रेक तो लागलो जाल्यार हे भाशेन थिंगा आवाज येतालो. हँड ब्रेक लागला अशें थिंगा म्हणटालो. दार बंद ना म्हणून दार उक्तें आसा अशें म्हणटा. सीट बेल्ट लावंक ना जाल्यार सीट बेल्ट लावंक ना म्हणून अशें आवाज येता. आनी जोरी गाडयेन पेट्रोल उणें आसा आनी ते रिजर्वान वयता जाल्यार रिजर्वान वयची आसा अशें आवाज येता. हें परतून आवाज येता म्हणून हांव सारको बेजार जालो. हांवें ती कार थांबयली आनी हांवें अशें चिंतलें हें पोत्तून कित्याक बेजार कोत्ता. बोगोर कितें तरी सांगोत आसा. हें सगलें कितें म्हाका दुसरें काम ना काय? आतां मातशें चिंतात. हांवें कितें केलें पळय ताजो एक फ्यूज आसलो तो फ्यूज काडून उडयलो. हांवें तें बंद केलें. आतां किटकिट काबार. मागीर एका मिटिंगेन गेलो. रस्ते देगेक हांवें ती कार दवरली आनी कार ऑन जायना आतां. थोड्या लोकांनी विचारलें तूं खंय वयता आनी तांकां म्हणलें हांव ताका मिटिंगेन वयता. ते म्हणलें कार बंद जाल्यार कांय नजो. मागीर ते काराक ते दुखोलताले. ते दुखलूंक लागले आनी मातशें मुखार ते दुखलूंक गेले आनी मातशें मुखार दुखोलताले. 100 फीट म्हणल्यार आनीक 100 मेत्र म्हणल्यार तांचो कितलो फोर्स आसलो पळय तो सगलो काबार जालो. पूण कार स्टार्ट जायना आनी ते दुखलीत आसलेले आनी दुखोलतना थिंगा लोकांनी म्हाका वळखलो आनी आमी थिंगा दुखलीत आसले. तुमी विश्वास करचो सुमार 1 किलोमिटर कार दुखलूच रावले. आनी एक पावटी ह्याच भाशेन तुमी जाणा कितें घडलें तें? पटांचेरी थिंगासर गाडी थांबली आनी थिंगासान खंय पासून दुखोल्ली तुमी जाणा? चंदानगर पासून दुखोल्ली. तेन्ना म्हाका गमन आयलें म्हाजो मोग कोता कितलो लोक आसा. आय सायबा, दुखलून थिंगासर हांव थिंगा म्हणटा कित्याक की गाडी थांबल्या म्हाका ती कांयच खबर ना. कोणेक बॅटरी काबार जाला जायत म्हणून मागीर आमी पेट्रोल पंपाक कोणें पावले. पेट्रोल पंपार थिंगा वचोन पेट्रोल थिंगासर काडून घातलें आनी मागीर गाडी चालू केल्या उपरांत ती चालू जाली. तेन्ना म्हाका समजलें पळय तो आवाज येतालो पळय तो हांवें बंद केल्लो. पेट्रोल उणें आसा तें म्हाका सांगत आसलें. आतां हें म्हाका बेजार कोता म्हणून हांवें तें तोंड बंद केल्लें. ताजो आवाज बंद जालो. आतां आवाज बंद जालो पण कितें घडलें? कार सुरू जायना. सर्वेस्पण आमकां अंतस्कोण दिलां. आमी शांतेन जिवीत जेवचे खातीर
आनी ह्या पासत कितें आमी पातो केल्या उपरांतूय जाल्यार आमी ताजी बेपरवा करची न्हू. जाल्यार म्हजो प्रस्न हो, तुमचें अंतस्कोण जिवें आसा काय ना मातशें चिंतून पळयात. जुवांवाचें पयली चीट. आनी हावेसर 5 आतां आमी नियाळ करुया आनी वड 18 आमी तितूंतल्यान आतां वाजून पळोवया. जुवान बरयल्ली पयली चीट हावेसर 5 आनी वड 18. आमी जाणा पळय, जो कोण सर्वेस्पराकडून उत्पन्न जाल्लो आसा तो पातक करचो ना, तो पातक करिना. पळयात कितें बरयल्लें आसा. जो सर्वेस्पराकडून जल्मोंक येयलो आसा तो पातक करिना. जो सर्वेस्पराकडून जल्मलो आसा पळय ताका सर्वेस्पर ताका राखून दवरता आनी ताका वायटपण ताका तें आत लावंक पावना. हांगासर कितें बरयल्लें आसा. जो सर्वेस्पराकडून नव्यान जल्माक येयला तो मनीस थिंगासर पातक करिना. जेन्ना आमी वड वाचता तेन्ना आमचे भितर भिरांत येता. तुमी जाणो कित्याक. जो सर्वेस्पराकडून जल्मलो आसा तो ताच्या आत्म्या वरवीं जल्मल्लो आसा तो पातक आदारिना, पवित्र पुस्तक म्हणटा. पळयत हांव कितें ना कितें तरी आमी पातक करता, खूंय तरी आमी चुकी करता. चुकी जाता न्हू. इंग्लीश ट्रान्सलेशन थिंगासर कशें बरयल्लें आसा. आमचे मदें कोणा कडेन इंग्लीश बायबल आसा काय? आनी आसा जाल्यार ताजो इंग्लीश ट्रान्सलेशन पळयात. तातूंत कितें बरयलां तुमी जाणाव. द वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड तो पातकान आनीक चलचो ना. तो आनीक पातकान कितें बरयलां. आनीक चलचो ना अशें थिंगा बरयलां. म्हटल्यार ही वील नॉट हॅबिच्युअली सिन. ती संवय पळय पातकाची त्या भाशेन ती प्रॅक्टीस तो करचो ना. तुजो बापूय कितें करता. लॉ प्रॅक्टीस करता. ताजो अर्थ म्हणल्यार लॉयराची तो प्रॅक्टीस करता. तुजी आवय कितें करता. ती दोतोराची प्रॅक्टीस करता. म्हटल्यार ती दोतोराचेर प्रॅक्टीस करता. म्हटल्यार प्रॅक्टीस म्हणजे तें काम ती करतात. पळयात सीन म्हणल्यार आमी पातकाची प्रॅक्टीस करतात. आतां पळय तुमी चोतराय दवरात आमी पातकाची प्रॅक्टीस करीत आसांव. आमकां पातकाची संवय जाल्ली आसा आनी आमचे मदें जायते लोक अशे पातकान तातूंत बंद करून आसांव. पूण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. जो सर्वेस्पराकडून जल्मोंक येयला तो पातक आनी थंयसर करचो ना. तो पातकान आनी चलचो ना. आमचे मदें कोण असो तो पातकान चलत आसा जाल्यार तुवें तुजे आत्मीक जिविता विशीं तुवें प्रस्न करूंक जाय. द वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड वील नॉट कंटिन्यू टू सिन. तो पातकान आनी चलचो ना. वो म्हटल्यार ही वील नॉट प्रॅक्टीस सिन. द बॉर्न ऑफ गॉड डज नॉट कंटिन्यू टू सिन. म्हटल्यार तो आपल्याच्या पातकान थिंगा मुखार वयचो ना. पियेतालो पळय तो आनी पियोचो ना. फोटी मारतालो तो मनीस फोटी मारीत थिंगा रावचो ना. घात घेतालो पळय तो मनीस थिंगासर रावता ते घात घेवपाक कंटिन्यू करचो ना. वायट जिवीत जियेतालो पळय तो आतां ते वायट जिवीत जियोंक कंटिन्यू करचो ना. पळय तूं वायट उतरां उलयतालो पळय तो वायट उतरां कंटिन्यू उलयचो ना. जरी ताजी तारोवण जाल्यार तो पातकान आनी कंटिन्यू जावचें ना. आयच्या दिसा आमी आमकांच हो प्रस्न करचो. आमची तारोवण जाला काय. जाल्यार तुमी सुसेगाद पातक करता पळय अशें घडचें ना. चार्ल्स स्पर्जनान अशें म्हटलेलें आहा. ट्रू क्रिश्चन कॅनॉट सिन सक्सेसफुली. चार्ल्स स्पर्जनान कितें म्हणलां जाणा. तो एक बरो पळय विश्वासी आसा तो ताचें पातकान तो जोयती वंत अशें तो जावचो ना. पळय अशें कित्याक. पळय तुजे भितर पळय तें अंतस्कोण आसा तें तुका तोपत रावता. पळय हें सारकें न्हू अशें सांगत आसता. आनी आमचे भितर जरी तर अंतस्कोण ना जाल्यार आमी ताका मारून उडयला. जरी तुमी तुमचें अंतस्कोण मारून उडयला तुमी सैतानाक आतां दिन जाल्यान. आतां परतून सांगता आनी मागीर मुखार सरया. जर तुमची तारोवण जाला जाल्यार तूं पातकान आनी आचचो नाय. आनी जरी तर तूं पातक करीत आसाय जाल्यार तुका तें सोरेपणी करतलें आनी सारकें सोंपेपणी करतलें. त्या पासत तुका हांवें पयलें सांगलां तें सारकें इजी. जरी तूं कसलें वायट काम सारकें इजी करताय जाल्यार तें सारकें न्हूय. जरी तुमी पातक हे भाशेन तर प्रॅक्टीस करता जाल्यार तुमी सर्वेस्पराचीं भुरगीं न्हूय. हें बलिश्ट उतर देवाचें. जरी तर पातकाची प्रॅक्टीस करता सारकें सोंपेपणी तूं पातक आदारताय. जरी तूं पातकाची प्रॅक्टीस करताय आनी सारकें सोंपेपणी तूं पातक करीत आसाय जाल्यार तुजे भितर सर्वेस्पर ना. जरी सर्वेस्पर तुजे भितर आसा जाल्यार तुजी पातकाची प्रॅक्टीस तुका जावची ना. जरी तूं पातक करपाची प्रॅक्टीस करिना जाल्यार सोंपेपणी तूं खंयचें पातक करचो नाय. म्हटल्यार तूं पातक करचो नाय. आनी ह्या पासत तूं पयले फावटी पातक करताय पळय तेन्ना तूं सारकोच घाबरतलोय.
तूं पातकाक भियेतोले. खरो पळय जो भावार्थी आसा तो पातकाक भियेता. सारकें सोंपें इजी कशें पातक कोत्ताय अशें एका खोऱ्या भावार्थ्याक संभव ना. आनी अशें कोण आसा जाल्यार जो सोंपेपणी पातक कोत्ताय जाल्यार तूं आयज तुजी तपासणी करून घे. आमी चवकशी करची, आमी तें चॅक करचें. बायबलान तांणी थिंगासोर मागणें केलें कित्याक थिंगासोर ताका खास्त लागली. वय आमचो सर्वेस्पोर मोगाचो आनी त्याच बरोबर तो पवित्र. तें विसरूं नाकाय. जो मोग कोत्ता पळय तो बापूय आपल्याच्या भुरग्यांक तो थिंगा शिक्षा दितलोच. जरी तुमी सारकें करिना, जरी तुमी पातक कोत्ता तें सगळें पळोवन सर्वेस्पोर तुका खास लायतलो. जरी तर तो आमकां डिसिप्लीन कोत्ता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? डिसिप्लीन करचे आदींच सर्वेस्पोराच्या आजीरपणान वचोन ताजे मुखार अशें म्हणचें, सोम्या हांवें चुकलां. वायट काम करूंक कारण म्हाका ती खबर आसली पूण हांव चुकलो. आतां हांव चुकलो, म्हाका बोक्षणें दी बापा. अशें म्हणून जरी तर तूं पश्चाताप कोत्ताय आनी सर्वेस्पोरा कडेन येशी जाल्यार सर्वेस्पोर तुका बोक्षणें दितलो. जरी तर तुका बोक्षणें मेवता जाल्यार परतून तें पातक काम करपाक तुका हिम्मत जावची ना. पातक आदारूंक जरी तर तूं भियेताय जाल्यार म्हणजे तूं ताजी प्रॅक्टीस करिनाय. वायट आसा पळय तें आनी पातक करिनाय म्हणल्यार तूं देवाचो भुरगो. सारकें इजी कशें तूं तरी तो पातक कोत्ताय जाल्यार तूं देवाचो भुरगो न्हय. जरी तूं पातक कोत्ताय तूं देवाचो भुरगो न्हय. हें सारकें. व्हरत्या मोगान बोललेल्या म्हज्या सर्वेस्पोरा बापा, आमी जाल्यार सारकें सोंपेपणी पातक आदातांव. सारकें सोंपेपणीन आमी फोटी मारतांव. सारकें सोंपेपणीन आमी चुकीचें पावलां मारता. सारकें सोंपेपणीन आमी आमच्या इश्टा बरोबर भोंवतांव. आनी जरी तर हें अशें जाल्यार जरी कोण सोंपेपणी पातक कोत्ता आमचे मदें आसा आनी तूं बोगोर पातकाची प्रॅक्टीस करीत आसाय जाल्यार तूं सारकें चालतें कशें पातक कोत्तलोय आनी एक बरो भावार्थी सोंपेपणी पातक कोत्चो ना बापा. ताच्यान सोंपेपणी पातक करूंक जावचें ना. तुवें आमचेर पळय इतली व्हडली कृपा केल्या आनी तुजो आत्मा आमचेर आसो जाल्यार आमकां पातक करूंक तें सोंपें जावचें ना. हे बापा तुज्या आत्म्यांक म्हज्या भितर आनी सगळ्या भितर तें आसूं दी. जरी पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमी सोंपेपणीन पातक आदतलीं. आमी पातकान पडटलीं आनी आमी वायट कामाची गुलाम जातलीं. असलें पातकी जिवीत आमकां नाका. आमकां बोक्षणें दी बापा. आमचे गुन्यांव तूं बोक्षणें दी बापा. आमचे ते माथ्यार पळय कितले केंस आसा ते ताचेकून व्हरते आनी ताचेकून कितलेच सुबेज. आमचे पातक आनी आमचे गुन्यांव आमकां बोक्षणें दी बापा. ह्या मागण्यांन पळय जीं कोणशीं जोडलेलीं आसात पळय ते ओत्मीक लोकांक तुजें दर्शन तूं दी. तांचेर बेसांव तूं घाल. तूं तांकां साल्वार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्तांव. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.